नमस्कार योगार सुयश गावणेकार प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। राजकारण्यांनी घडायले 70% वयर गोंयकारांचो विश्वास गेलो। बीजेपी मतदारांची अजूनही पक्षाचेर भिस्त। परिस्थिती पळोवये आपाच्या पथ्यार प्रुडंटाचो मूड ऑफ द स्टेट। सेक्युरिटी चेक चुकोवंक प्रिव्हिलेज्ड डिफेन्स अधिकाऱ्यांची नावां वापरून स्मगलिंगाचे यत्न। पत्रादेवी मडकयचे डिस्टिलरीचो लाखांचो सोरो धरलो। फटीचे लेटर ड्रायव्हर फुजो। गोंयांत मायनिंगाचो फुडार कितें? मुख्यमंत्र्यान 10 दिसां भितर जाप दिवची। धारबांदोड्या कुडचड्या ट्रकवाल्यांच्यो बसका। आमदार म्हणटात दक्षिणेंतलो डंप सीझन धुकलूंक पुरो। कोविडाचे परिस्थितीत एसओपी पाळून गोंयांतूय वास्को मडगांव पणजे केंद्रांनी मेडिकलाची नॅशनल एंट्रन्स। गोंयकारांनी दिली एनटीएची NEET। बांदिल्ल्यो गायी चोरून कत्तलीक व्हरपाचे प्रकार वाडले। लॉकडावनात डेमायज वाळपय दिवचले गोवा वेल्ला उपरांत साश्टीत चिचोण्या घोगळांतय गायो चोर। दुधकारांचेर रातपाळेची पाळी। आणि सरकारी जॉब स्किमी उखलूंक जातीचे अवैध दाखले दिवन गैरमार्गान सरकारी वेवस्थेत घुसतल्यांक हायकोर्टाचो दणको। चुकीचे म्हायती वरवीं मेळयल्लो जात दाखलो अवैधच। राजकारण्यांनी घडायले 70% वयर गोंयकारांचो राजकारण्याचेर विश्वास ना। प्रुडंटाच्या मूड ऑफ द स्टेट सर्वेंत 65,000 गोंयकारांच्यो जापो। बीजेपी मतदारांची अजूनही पक्षाचेर भिस्त। आपाचे इमेजीक मातशी उभारी। परिस्थिती आपाच्या पथ्यार पडूये। मूड ऑफ द स्टेट। Trust the politicians of Goa. And here, as all of you can see, when it comes to trust, the percentage that you guys were expecting will go against the government, has gone against the political class. तुमको दिसताले की अराउंड 70% लोक सरकाराच्या विरुद्ध वतले, but there is still 72% people are saying they do not trust the politicians of Goa. Interestingly, 28 people still feel that they trust the politicians. But Pramod, again, let's not misinterpret this. The people do not trust the politicians across the board. Yes, it's got nothing to do with the people do not trust the ruling politicians. So let's just get these two things very clear. Correct. So it is not necessarily against the government. So that's one. Second thing that we need to look at is, this is a very important thing for some people who want to look at political careers, that people do not trust the existing dispensation of political clan, which simply means that if they are able to offer a solution or a viable option to the existing politicians, there are people who are willing to take it. See, finally, we cannot say that we don't trust politicians. Politicians are political administrators. They are your policy makers. Your fate, whether good or bad, is dependent on them. Finally, the electorate elects them. So when you say that I don't trust, so that this particular trust deficit would be everywhere in the world. You look at the Goan MLAs, each one or almost every other fellow is elected and re-elected and re-elected. Now, if these 72% are dishonest, why do you re-elect them? You are responsible, man. The electorate is responsible for getting dishonest politicians, for getting politicians with whom you are unsatisfied. So I would therefore say that unless the voter himself becomes honest, the politician will always be dishonest. तीन गजाली, बीजेपी still at 48%, AAP at 26%, Indian National Congress at 19%. That 48% people believe that BJP is still honest. I think they must have probably interpreted the question as it's a party that is honest to politics. Data seems to be a pretty good one and very interesting one at that. So I think Aam Aadmi Party has got a tremendous amount of scope and a good amount of opportunity to make inroads here and make full use of the situation. I had said that the BJP has a strong cadre, and the fact that they have got 45% reflects their cadre. The same percentage almost is reflected here. Yes.
And the second I had said is That is quite consistent in all the See, statistics. the cadre is there, and the cadre backs the party no matter what. And the second part, I had said that 72% don't believe in the honesty of the politician. I had said that this is because of the dishonesty of the voter. And this confirms my thing. It is only a dishonest voter who will believe to the extent of almost 50% that the BJP is an honest party. सेक्युरिटी चेक चुकोवंक प्रिव्हिलेज्ड डिफेन्स अधिकाऱ्यांची नांवां वापरून स्मगलिंगाचे यत्न डिफेन्स अधिकाऱ्यांचे सामान शिफ्ट करता म्हणून चेक नाक्यावेल्या एक्सायजाक सांगून गोंयच्यान लाखांच्या सोऱ्याच्या स्मगलिंगाचो यत्न फसलो पत्रादेवी चेकपोस्टार ट्रक धरलो ड्रायव्हर फुजो डिफेन्स अधिकाऱ्याच्या नांवान बनावट डॉक्युमेंट कळटा ते प्रमाण सोरो मडकयच्या मांडवी डिस्टिलरीचो आयतारा फातोडेर वो ट्रक पेडण्या पत्रादेवी चेकपोस्टार पावलो भायर आकांताचो पावस गेटी वेल्या एक्सायज स्टाफान ट्रक आडायलो ट्रकांतल्यान डिफेन्स अधिकाऱ्याचे सामान मेंगलोरच्यान पुण्यात शिफ्ट करतात म्हणून सांगून हे सर्टिफिकेट दाखयलें तरी एक्सायजाचे अधिकाऱ्यांनी ट्रक उगडून पळोवपाची शिटूकसाण दाखयली आनी सगळो प्लान एक्सपोज जालो ट्रकांत लाखांनी रुपयांचो सोरो आनी बियरीची बॉक्सां डिफेन्स अधिकाऱ्यांच्या नांवान दाखयल्लो तो डॉक्युमेंटूय फटीचो कांड एक्सपोज जाता म्हूण कळटनाच ड्रायव्हर फातोडेच्या काळखाचो फायदो घेवन फुज्यो ट्रक महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन सोरो चोरयां वतालो पुण्याक आता ट्रकाच्या ड्रायव्हरान दाखयल्लें हें लेटर पळयात डिफेन्स अधिकाऱ्याचें सामान मेंगलोरच्यान पुण्यात शिफ्टिंग करता म्हूण हें लेटर खंयच्या चेक पोस्टार ट्रक आडावचो न्ही आनी ताका वचपाक पयलीं प्राधान्य दिवचें म्हूण वेल्यान ह्या फटीच्या लेटरात शिटकावणी ताचे फुडें वचून जर नो एंट्रींतल्यानूय ट्रकाक वचपाची गरज पडली जाल्यार ताका क्लियरन्स दिवचें म्हूण सेक्युरिटी आनी एक्सायज यंत्रणांक मामा करपाचो यत्न 4:30 सुमार हांगांतल्यान वयताली पास जाताली खंय वयताली महाराष्ट्रान वयताली पुना वयताली तेन्ना आमी तिका आडयली आमी पावस भरपूर पडटालो आनी आमी आडयली आनी तांकां विचारलें गाडयेन कितें आसा तो म्हाका गाडयेन नेवीचें सामान आहा नेवीचें सामान आहा कसलें सामान आहा चप्पल दाखयता चप्पल पळयता तेंचे हावज होल्ड बूट सारके ते बेंगलोरच्यान पुना वयताले बेंगलोरच्यान तुमची पुना गेली ताका आमी विचारलें जाल्यार तो म्हणलो आमकां गाडी उसोवं नाका नेवीच्या आमी आमकां मातसो डावट लागलो कित्याक नेवीचे आहा जाल्यार म्हणलें आमी पळोवया तुजें डॉक्युमेंट सारकें ना म्हणून हांवें ताका विचारलें एक म्हटलें आमी वचून पळोवया पावस थांबला तो आमी गाडी ओपन केली आनी पळयली पळयता जाल्यार भितर एक काशी हे बियेड दिसली आमकां बॉक्स ओपन केलें सील फोडिना फुडें मागीर पळयता जाल्यार आमी आनीक काडिना फुडें ड्रायव्हर पळोवपाक स्टार्ट केली तितल्यान आमी ड्रायव्हराक वचून हें केलो पळयता खावोकान सकाळी फुडें 4:30 तो ड्रायव्हर न्हिदलो खंय तरी तेन्ना आमी धरले आनी ताका आतां पळयता जाल्यार टपालार तुजें सगळें फेक आहा नेवीचो स्टॅम्प बीन आहा तेजेर आतां हांव न्हू आतां कशें कितें हेजें नेवीचें कितें आहा तें आमी आतां हेजे फुडें इन्वेस्टिगेशन करतले आमचो इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट करतलो पेडण्या एक्सपोर्टार गाडीन सर कितले जाण आसले गाडयेन एकटोच आसलो ड्रायव्हर IMFL आसा आनी बियरी आसा ओके कावंट केल्ले आसा ते अरावंड 35 केसीस ऑफ IMFL आनी 52 केसीस बियर ओके अराउंड कॉस्ट approximate I'm telling you because सगळे costumes and आमकां during function already happened. In details तुमकां information मागीर हेड ऑफिसाच्यान घेवंक मेळटा. सुत्रांकडच्यान कळटा ते प्रमाण सोरो मडकयचे मांडवी डिस्टिलरीजाचो एक्सायजान ते कंपनीचें कितें केलां अजून कळिल्लें ना डिफेन्साच्या नांवान स्मगलिंग केशीचें कितें केलां काय विचारल्यार उंचेले पुलीस म्हणटात प्रकरण एक्सायजाचें पुलिसांक लागना केरळांत आखातांतल्या डिप्लोमॅटाच्या कचेरे वरवीं भांगराचो स्मगलिंग रूट एक्सपोज जाला खासा प्रिव्हिलेज आशिल्लीं खातीं आनी अधिकाऱ्यांचो सेक्युरिटी चेक चुकोवंक गैरवापर करून सोऱ्याच्या स्मगलिंगाचो गोंयांतूय यत्न अशेंच ड्रग्स भांगराचें स्मगलिंग जायना आसुये कित्या वेल्यान ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट गोंयच्या मायनिंगाचे फुडें कितें तें मुख्यमंत्र्यान मिटींग घेवन स्पश्ट करचें
धारबांदोडेचे ट्रकवाले मागतात कुडचड्यारय ट्रकवाल्यांची बसका मायनिंगाची सुनावणी जायच ना होवूय सिजन वतलो म्हणून हुस्को सावड्डेचो आमदार मंत्री म्हणटात दक्षिणेत 12 मिलियन टन डंप मीन आसा सिजनभर ट्रान्सपोर्टेशनाक पुरो मायनिंग लिस्ट केस सुप्रीम कोर्टान 25 सप्टेंबराक दवरल्या. ट्रकवाल्यांक खंय नव्या सिजनात मिनाचे ट्रान्सपोर्टाक नवो रेट जाय. जो रेट आसा तो 5 वर्सां पयलीं ठरलेलो तो रिवायज जावपाक जाय कारण आयज सगळें वाडलेलें आसा म्हणून आमी आयज रेट वाडोवन मागला. आमी 26 रुपया पर टन पर किलोमिटर आनी मार्केट रेट डिझल 76 रुपया डिझल आसा त्या प्रमाणे 26 रुपया पर टन पर किलोमिटर असो रेट आमकां मेळपाक जाय. सो तुमकां कितलो मेळटालो पयलीं? आतां आमकां ओल्ड नोटिफिकेशना प्रमाणे 72% आमचे प्रॉफिट आणि 28% डिझल कन्झम्पशन ह्या प्रमाणे ह्या आधाराचेर रेट मेळटा. मुख्यमंत्र्याचो खंय 10 दिसां भितर शिष्टमंडळाक अपॉइंटमेंट जाय. सीएमा कडेन पावूंक सोदता की आमकां फुडल्या 10 दिसांक आमच्या एक 10 जाणांक धारबांदोडे तालुक्याच्या 10 जाणांक तुमी अपॉइंटमेंट दिवचो आनी आमकां क्लियर सांगचें की बाबा मायनिंग चालू जातलें डंप पॉलिसी करतलो कितें करतलो काय ना. कित्याक आयज लोकांनी नव्यो गाडयो हाडल्या सेकंड हँड आशिल्ले नाशिल्ले मोडून गाडी उब्यो केल्या लोक परत त्रासान पडटले. आमदार म्हणटा मागण्यो बरोवन काडात सगळ्या कंपन्यां कडेन या. डिस्कशनाक या फाल्यां परत कंपनी कडेन डिस्कशन या पयलीं कंपनी कडेन डिस्कशन करया हांवूय आसा तुमी ड्राफ्ट करा जे तुमचे कितें कितें कंडिशन आसा ते सगळ्या कंपनी कडेन उलयतात शेजार वा वेदांताच न्ही हांगा जितल्यो डंप पॉलिसी आसा ती चालू आसा सरकाराची 2018 ते बंद पडला 2007च्या पयलीं जो ओवर काडलेलो आसा त्या प्रमाणे सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायनी प्रमाणे स्टेट गव्हर्नमेंटान डंप पॉलिसी केल्या. सुप्रीम कोर्टात केस हुमकळ्या अजून सुनावणी घेना आणि सुप्रीम कोर्टान आमची केस अजून हियरिंगाक येना तारखेक ताको मेळटा अशें जायत जाल्यार फुडें सिजन सोंपतलो. दक्षिणेत खंय 12 मिलियन टन मीन पडून आसा. आमदाराची ताचेर ट्रकवाल्यांचो सिजन धुकलपाची तयारी. 12 मिलियन टन सध्या डंप पॉलिसीचो माल ह्या सावथ गोवान आसा आनी हो 12 मिलियन टन म्हणजे जवळ जवळ 1,20,00,000 टन 1,20,00,000 टन हो मुवमेंट जावपाचे स्थितीर आसा. कितले तेंप येवपाक शकता हो कितलो म्हणल्यार हो सिजन हो जो सिजन आसा हो सुरळीत जातलो. ट्रकांकी परवडपाक जाय मागीर ओनराक परवडपाक जाय तेन्नाच हें म्हाका दिसता हांवें सुप्रीम कोर्ट कितें सांगता तें आयकुपाची तयारी. 25 तारखेक सुप्रीम कोर्टान जे निर्णय जावपाचो आसा जावं आनी मातसो फुडें वचूंक शकता पूण तेजे प्रमाणे एमेंटाचो विशय आसा ऑप्शन करपाचो विशय आसा परमनेंट करपाचो विशय आसा आनी सुप्रीम कोर्टान जे गायडलायन दिता ती आमी स्टेट गव्हर्नमेंट फॉलो करता. कुडचड्या सांजे ट्रकवाल्यांची बसका जाली. जाता जाल्यार तेंच्यांनी बरो रेट दिवन जो डिफरन्स ऑफ डिझल आसा त्या प्रमाणे रेट वर्कआउट करून तांकां दिवचो आनी हे जे परत आतां सिजन चालू जातकीर जे मायनिंग चालू जावपाक आसा ते बरे भशेन मायन ओनरांनी आनी ट्रकवाल्यांच्या जे कितें डिमांड आसा ते पास करून म्हणात म्हटल्यार तांचे डिमांड कन्सिडर करून हे मायनिंग चालू करचें. काल धारबांदोडा मिटींग आशिल्ली धारबांदोडा ट्रक ओनर असोसिएशनाचे अशें दोगांयनी आमी हें कंबायंड डिसिजन आसा की आमी जो पर्यंत रेट वाडना तो पर्यंत आमी ट्रान्सपोर्ट चालू करचे ना. मजगतीं चौगुले कंपनीन रॉयल्टी भरिल्ले मीन उखलूंक दिवचे म्हूण सुप्रीम कोर्टात घाल्ली याचिका बुधवारा नाजाल्यार शुक्रारा सुनावणी घेता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोविडाच्या परिस्थितीत एसओपी पाळून मेडिकलाची नॅशनल एंट्रन्स NEET आयतारा जाली. देशभरांतल्या 15 लाख मायज विद्यार्थ्यांनी आयतारा NTA नीट एग्जाम दिली. मेडिकल कोर्साची एंट्रन्स टेस्ट देशभरात दनपारा 2 ते सांजे 5 मजगतीं जाली. गोंयांत वास्को मडगांव आनी पणजे ह्या 3 सेंटरांनी भुरग्यांनी नीट आन्सर केल्या. कळंगुटे एका 5 स्टार हॉटेलार मध्यानराती पुलिसांनी रेड मारून जुगार धरलो. 42 जाणांक जुगाराच्या साहित्या सयत ताब्यांत घेतल्यात. 10 लाख रुपया आनी मोबायलूय जप्त. तेवटेन सुशांत सिंग राजपूताचे केशींत NCBच्यो रेडी गोंयच्या पेडलारां मेरेन पावल्यो. गोंयांत 2 सुवातींनी रेडी. अनुज केशवानीक ड्रग्स सप्लाय केले म्हूण कुडचरेच्या क्रीक कॉस्ता म्हणटा ताका NCBन धरला. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. जॉब स्किमी उखलूंक चुकीची म्हायती दिवन जातीचो दाखलो घेवन गैरमार्गान सरकारी वेवस्थेत घुसतल्यांक हायकोर्टाचो दणको. चुकीच्या म्हायतीच्या आधाराचेर मेळयिल्लें जात प्रमाणपत्र अवैधच
कोर्टान स्पश्ट केलां. कुटुंबाचे येणावळीची चुकीची म्हायती दिवन मेळयल्लो जातीचो दाखलो वैध जायना असो म्हत्वाचो निकाल हायकोर्टाच्या गोंय खंडपीठान दिला. चुकीची म्हायती दिवन सरकारी जॉब उखलतल्यांक शिटकावणी. गैर म्हायतीन जातीचे दाखले दिवन सरकारी स्किमी आनी हेर लाव घेतल्यांक गोंयच्या हायकोर्टाचो दणको. गैर दाखलो दिवन वैभव नायक 2016 ओबीसी कोटांतल्यान गोंय नागरी सेवेत ज्युनियर स्केल अधिकारी म्हूण घुसलो. ताच्या अवैध ओबीसी दाखल्याचे प्रकरण विजिलन्सात गेले. गैरप्रकार सिद्ध जाल्ल्यान ताका ऑगस्ट 2017 काडून उडयलो. हें प्रकरण तेन्ना सावन लावन धरपी अमरकंटकाची बाजू मांडपी आदोगाद अक्षता भट. ताजें जें कास्ट सर्टिफिकेट आसा तें स्क्रुटिनी खातीर वेरिफिकेशना खातीर कास्ट स्क्रुटिनी कमिटी मुखार आशिल्लें. सो कास्ट स्क्रुटिनी कमिटीन आपली ऑर्डर दिली की हें जें सर्टिफिकेट आसा कास्ट सर्टिफिकेट तें रॉंग इन्फॉर्मेशनाचे आनी रॉंग एफिडेविटाच्या आदाराचेर मेळयलां आनी ताका लागून तें एफिडेविट रद्द करपाचो निर्णय घेतलो आनी ताका परतून एप्लाय करपाक सांगलें. नव्यान कास्ट सर्टिफिकेट एप्लाय करून ते परत वेरिफिकेशना खातीर घालपाची ऑर्डर दिली. उत्पन्ना विशीं चुकीची म्हायती दिल्ली कशी काय म्हळ्यार वैभव नायकाची वेगवेगळी राजावां. तातूंत तफावत. ते शिवाय रावपी साश्टीचो जातीचो दाखलो घेतला काणकोणच्यान. आपणाक अशें दिसलें की जे पर्सनल इन्कम आसा तें दिवपाचें आनी आपणें तें इन्कम फॅमिली इन्कम अशें म्हणून चुकून दिलें असो रिप्लाय ताणें कास्ट स्क्रुटिनी कमिटी मुखार घालो. वेर एज जे रीट पिटिशन फायल केलें बिफोर ऑनरेबल हायकोर्ट तातूंत भितर ताणें म्हळें की जे 80,000 रुपीज एन्युअल फॅमिली इन्कम अशें दिलां दॅट वॉज अ टायपींग मिस्टेक. सो अशीं दोन वेगळीवेगळी कारणां दिलीं आनी आमी न्यायालयाक ती दाखोवन दिलीं की अशीं दोन वेगळीवेगळी कारणां दिलीं. फामिलीचे येणावळी विशीं चुकीची म्हायती दिल्या हें स्वता मान्य केल्ल्यान जात छाननी समितीन वैभव नायकाचो जातीचो दाखलो अवैध थारायल्लो. जेन्ना ताणें स्वता मान्य केलें की आपणें कास्ट सर्टिफिकेटाक एप्लाय करतना जें एफिडेविट दिलां तातूंत भितर आपणें आपले फॅमिलीचें एन्युअल इन्कम हें चुकीचें दिलां, ताका लागून जे कास्ट स्क्रुटिनी कमिटीन निर्णय घेतला की तें सर्टिफिकेट रद्द करपाचें आनी ताका नव्यान एप्लाय करपाची ऑपॉर्च्युनिटी सुद्दां दिल्या. सो ही कास्ट स्क्रुटिनी कमिटीचो जो निर्णय आसा तो परफेक्ट आसा, तो सारको आसा आनी तातूंत भितर हस्तक्षेप करपाची कांयच गरज दिसना असो निर्णय ऑनरेबल हायकोर्टान दिला. हायकोर्टान छाननी समितीच्या निर्णया कडेन मेतेर जावंक स्पश्ट न्हयकार दिलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोरोनान गोंयांत आनीक 4 जाण गेले. आंकडो 290चेर पावलो. चौगूय जीएमसींत एडमीट आशिल्ले. सरकार कोरोनाचेर सिरियस ना म्हूण काँग्रेस बोवाळ मारता. काँग्रेस अजुनूय कोरोना आनी अर्थवेवस्थेचेर व्हायट पेपर सोदता. तेवटेन कोवीड दुयेंतींनी खाटी भरपाक लागिल्ल्यान दक्षिण गोंयचें जिल्लो हॉस्पिटल कोविडाक जाता तितलें बेगीन सुरू करपाचे सरकाराचे यत्न. सरकारा कडेन परिस्थिती हाताळपा येना म्हूण काँग्रेसीचो बोवाळ. ताबडतोब फर्स्ट स्टेप ही सगळे आमदारची सॅलरी बंद रावता आनी आमदाराक फॅसिलिटीज दे कॅन गो टू प्रायवेट हॉस्पिटल. आमी लोक निवडून दिता ते खंय निवडून येतात आमचे सेवा करपाक आनी सगळी गणितां तेंची सेवा जावपाची. सो आय हॅव प्लेस्ड द क्रिटिकल सिट्युएशन एंड माय डिमांड फ्रॉम दीस गव्हर्मेंट आर 2-3 stop the salaries immediately. No MLAs do any work. You are not allowed to. The MLA is not questioning, neither they are getting answers. So what work is they doing? Fix the rates for the private hospitals immediately. मडगांवचे जिल्लो कोविड हॉस्पिटल जाता तितले बेगीन ऑपरेशनल करूंक आरोग्य खात्या आनी मंत्र्याची धांवपळ. Latest by Friday I will have one more meeting. Saturday I think we should be good to go. Now it will be mild to moderate, and then we will ultimately create all the facilities for ITU and even for high dependence unit. But let us first start with mild to moderate because we require bed capacity. So we will increase the bed capacity by immediately starting with 250 beds. If required, based on the occupancy, we will further increase it. So we are ultimately we can target between 300 to 400 beds in this hospital, but we will go in a phased manner. Bureau report prudent. बांदिल्ल्यो गायी चोरून कत्तलीक व्हरपाचे प्रकार देमायज वाडल्यात. लॉकडावनात चडूच वाळपय दिवचले गोवा वेल्ला उपरांत साश्टींत चिंचोण्या घोगणांतय गायो चोर पावले. घोगणांत एकल्याची गाय उखलिल्ली सोशल मिडियार बोवाळ पडले उपरांत आशिल्ली तशी हाडून सोडली. तेच राती थंयच आनीक एकल्याच्यो 2 गायी उखल्ल्यो. सरकार पुलिसांचो धाक ना. दुधकारांचेर रातपाळी मारपाची पाळी. हांवें 7 समोर सोडली म्हणटकीर म्हाज्या बाराव गेली ती सकयल धांवली
जालें म्हणलें दोग जाण हांगा वयलीं आनी तीग जाण धांवून लागलें म्हाका कडेन जायना जालें म्हणटा हांव ल्हव ल्हव वयता म्हणल्यार येता वयर गेली ती नेट मारून सकल्यान धांवली खंय म्हणटा पंपा कडच्यान धांवली आनी म्हाजे कडेन जायना म्हणटा मागीर गेली न्हू 3 सुमार 3:30 एकले परतोन येयलें एकले परतोन येयलें तरी पूण हांवें जाणली ना तें कोणें धरली दीस म्हण खरें तूं सांगता 3 भायर परतोन येयलें तेंकां आहा मागीर म्हणलें येतली आरे तेंकां हांवें सगळें देश माडयलो बाबा पूण ती म्हाका कोणें सांगली पासना ह्या वटान गेली ना म्हणून आनी कितेंच म्हाका मेळ्ळें ना ती सगळें हेणें पुतान सोदलें चेडवान सोदलें सकयल सोदलें कोमा सोदलें सगळें हाळये सगळें सोदली पूण तेणी गेल्ली पासून कोण म्हाका सांगना आनी म्हाका कडेन कांय ना बाबा उलोवपाक कोणें कितें केली ती तुमचो ह्या हो दूदकार दुर्गेश शिरोडकार 2 दिसां फाटीं ताची ना जाल्ली गाय ताणें फेसबुकार पोस्ट घाले उपरांत बोवाळ जावन कोणें ती आशिल्ली तशी परत हाडून सोडली. जवळ जवळ 6-7 दीस जाले हांवें मागीर गाय सोडलेली. ती गाय अकस्मात अशी मेळोंकूच ना जाली. मेळना जाली म्हणटा कितें सोदून आमी काल हेजेर फेसबुकाचेर पोस्ट घातलो आनी फेसबुकाचेर पोस्ट जातकीर म्हाजी मॅक्झिमम फ्रेंड जे प्रुडंट मिडियाचे सावियो जावं हे सगळे फ्रेंडान तो पोस्ट शेअर केलो आनी तो पोस्ट इतलो शेअर केलो तो सगळे कडेन पावलो आनी अकस्मात राती अशें सकाळच्या दिसा अशें जालें की अकस्मात थंय गाय हाडून कोण तरी ती आशिल्ली तशी परतून हाडून थंय दवरली पूण गायेक आंगाक मातशी सुद्दां शक्ती नाशिल्ली की गायेच्यान चलों जायनाशिल्लें आनी जरी तर कोणी ती आनी गाय इल्ली सुद्दां पावसान भिजोनाशिल्ली. हालीं तेंपार 70 सावन 60 मेरेन असले प्रकार प्रचंड वाडल्यात. फाटल्या सप्तकांत वाळपयच्या गायी मारतल्याक बेतोड्या गायीचे टेम्पो सयत रातयां लोकांनी धरिल्लो. दिवचले वाळपय गोवा वेल्ला चिचोण्या आनी आतां घोगळांतल्यो गायी उखलूंक सुरू. दूदकार म्हणटा पुलीस सरकाराचो कितें तरी धाक जाय. आयजचे 2 दीस पयलींच म्हाका चिचोण्याक कुंकळे हे सायडीक गोरवां ना जाल्लीं तेच बरोबर वाळपय ही सायड गोरवां लोकांक ना जाता. ताका लागून म्हाका एक गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट आहा की ताबडतोब की हेंचेर एक एक्शन घेवची आनी गोरवां जी प्रायवेट गाडयेक घालपाची ताबडतोब बंदी हाडची. दुर्गेश अशें जालां की आतां लॉकडावन जायत सावन चड गायो म्हणजे चोरपा वयता अशें न्हू. लॉकडावन जायत सावन हें मॅक्झिमम वाडलां की अशें जालां की प्रत्येक कडेन की गोरवां सामकी लोकां अशीं जाल्यां की आतां ग्रीन ग्रास मेळ्ळे कारणान लोक मातसो आपल्याला सोडून घालता. ती सोडून घातले कडेन कोणाली डाग तितली एक ना जावप कांय जावप अशी ना जाता. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. गोंयांत ह्या मान्सून सिजनात पोरू परस 29% मायज पावस. आंध्र प्रदेशा लागसार दर्यांत कमी दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान त्या वाठारांत उटंगाराची शक्यताय. ताचो गोंयाचेरूय परिणाम दिसतलो म्हूण हवामान खात्यान सांगता. नुस्तेमारांनी फुडले 2-3 दीस गोंयचे दर्या देगेसावन 75 किलोमिटरां भायर वचचें न्ही म्हूण शिटकावणी. There is a low pressure area that has formed over Andhra Pradesh coast, and there is one more that is to form by around 17th of September. So these systems are going to keep the rainfall active over Goa. Most of the stations are going to get moderate rainfall, and isolated stations, that means 1 or 2 stations over North and South Goa districts are going to receive heavy rainfall. Goa has recorded a total of 362 centimeters of rainfall against a normal value of 282 centimeters, that is 29% higher than normal. Regarding the fisherman warning issued by IMD, there are no fisherman warning within 75 kilometers from Goa's coast, but beyond that distance, that is beyond 75 kilometers, there is a set of warnings. मजगती वास्को उरिल्ल्या एका घराचेर झाड पडून बरेच लुकसाण जालें. म्हणजे होळीचे सुकलेले ते पावसान फुगून ते मूळ हे जाले ते सगळे मुळा सकट पडले आनी घराचे समज 1 लाखा वयर समज डॅमेज जाले. टर्नआउट केलो आनी गेलो जाल्यार पळय जाल्यार झाड मातशें मोटें आसा पूण आमी ताका एक कट मारलो आनी मागीर ताका सांगलें कितें डॅमेज आनी जावपा नाका म्हूण हांवें क्रेन मागली. क्रेन हाडली आनी मागीर ते आमी सेफ करून सगळे सारके काडले. एस्टिमेट ओनराच्या सांगण्या प्रमाणे 1 लाख भर आसा ताका लॉस. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
आंबेधुलय दाबाळ पुलाचें काम 2.5 वर्सां मायज जाली, कशेंच तडीक लागना. पुलाचे खांबे घाल्यात. बाकीचें काम फुडल्या पावसा आदीं तरी तडीक लावचें म्हूण थळावे मागतात. ह्या पावसांत कोरोनाक लागून शाळेचीं भुरगीं घरा उरिल्ल्यान तितलो त्रास कळ्ळो ना. नाजाल्यार नित्याक भुरग्यांची शाळेक यो वच करतना हुंवाराचे न्हंयत पोनेळान पलतड मारपाची जिवावेली कसरत. म्हणून आतां आमी हे आतां मागोन मागोन हो घेतला म्हणून हो आतां तितको बेगीन जावंक जाय. कितें? ना जाल्यार आमी पळय वयल्यान गुटली मारूंक जाय हेवटे व्हरताली उदकांतल्यान. पोनेळान सुद्दां घालून येले आमी. सो आतां पूल जाता तितलो बेगीन जावनी, कित्याक आमकां फुडल्या वर्सा सद्या इस्कॉल आसतलेंच न्हू. उनी गेला 8 किलोमिटर पयस वयचें पडटा. त्या खातीर आतां होन पावस पयलीं जावपा जाय अशें आमगे हें आसा. आंबेधुलय आनी दाबाळ ह्या मदीं जो नदी आहा थंय एक पूल जावचो, जेणे कारणान लोकांक रोखडेच एक त्या सायडीन वचपाक दाबाळ वचपाक आदार जातलो. नाल्यार तांकां जवळ जवळ फेरो मारून 8 किलोमिटर वयचें पडटा. आनी 2018 ह्या पुलाचें काम सुरवात जाल्लें आनी आतां 19-20 आनी जवळ जवळ पळयलां तुमी काम अर्दें कंप्लीट जाल्लें आसा. सरकारा कडेन लोकांनी मागणी केल्या की एटलिस्ट चलोन वचपाक लागून हो जो पुलाचें काम आसा तें रोखडेंच कंप्लीट करून तांकां एकदाची हो जो प्रश्न आसा गांवचो तो मिटोवचो म्हणून. आंबेधुलयच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. स्कुलांनी क्लासी सुरू करूंक सरकाराक घाई कसली काय म्हूण गोवा फॉरवर्डाच्या विजयाचो प्रस्न. गोवा फॉरवर्डान फातोड्ड्या वन महोत्सव केलो. कोरोना येत सावन म्हापशा मार्केट सामकें थंड. मार्केटांत गिरायकांची यो वच सुरू जावची म्हूण आमदारा बरोबर पसरकारांचें उलोवप जालें. हळडोणे कोळंबवाड्या वेल्या जुवा खाजणार लोकांनी बंदारे बांदल्यात. अनलॉक 4 गोंयभरच्यो एक खबरो. गोवा फॉरवर्डान फातोड्ड्या वन महोत्सव केलो. Take everything. How can you have classes? अरे spike दिसान दीस वाडटा and you are talking about holding classes. केरळाचो मॉडेल पळय मरे. केरळा has said okay, this year is gone, 0 year. Online education, you are failed to give online education. आसो घरा बसून युनान कोरिया सगळें. But solve this problem नी. Flatten the curve मरे. Government is doing nothing to flatten the curve. खरें गोंयकारपण म्हणटा तें आमचो जो जल्म जाल्लो आहा, आमची जी झाडां आसात ती आमकां फातोड्ड्यान भितर येतना दिश्टी पडूंक जाय लोकांक आनी ती रोवपाचें आमी काम केलें ना. म्हापशा मार्केट उक्तें जालें तरी गिरायक फिरकना. म्हापशेच्या आमदारान मार्केटांतली पसरकारांची परिस्थिती पळयली. कोविडा खातीर बाजारान लोक कमी येता म्हणून हे तेंचे एक ग्रिवियन्स जाल्लें. कितें जालां कोविडा खातीर लोक भायर सरनासले म्हणून आपल्या आपल्या वाड्यान आपल्या आपल्या जाग्यार ते धंदो सुरू जाला. सो पीपल आर प्रिफरिंग टू गो टू देयर लोकल वेंडर रादर दॅन कमिंग टू म्हापसा मार्केट. सो इट इज अ प्रॉब्लम ऑल ओवर गोवा, नॉट ओन्ली इन म्हापसा. सो ताका लागून बाजारान लोक जो येता तो कमी येता. सो वॉट कॅन वी डू टू इम्प्रूव द इनफ्लो ऑफ पीपल इन द मार्केट. तशेंच टुरिजम आमचें बंद जाला. सो तशेंच आमचे टुरिस्टूय येना. आमचे फ्रायडे मार्केट आहा ते बंद आसा. सो ओवरऑल जो मुवमेंट जातालो म्हापशाच्या बाजारान पयलीं तसो आयज जायना. पार्किंगाचे थोडेशे कंप्लेन्स आसल्यो त्यो मांडल्या आमी. तेच्या भायर बाजारांतलो आमचो टॉयलेट आसा तेका पसून आमकां परत लक्ष घालून आमी पसून लक्ष घालता अशें म्हटलेलें आसा. आनी ओवरऑल जी सोशल डिस्टन्सींग आनी पॉझिटीव एडवर्टिजमेंट जावंक जाय म्हापशा खातीर. म्हापशाचें कितें जाता प्रत्येक टायमाचेर मार्केटाचेर नेगेटीव हें जावन एडवर्टायज जावन लोक येवपाक मागीर खसतात. कोरोना हे फुडले 2 म्हयन्यान पासून सोंपपाचो ना. दीस मे गो अप टू 3 years या 5 वर्सां. सो आमकां कितें जाता इतक्या चड भिवोनी हें करूंक उपकारना. खंय तर आमकां बाजाराचो स्ट्रेंथ जो आहा, बाजाराचो मुवमेंट आहा, खंय तर आमकां वी हॅव टू एनकरेज मुवमेंट. फूड फ्लो हे वाडत लोकांक बिजनस, लोकांचो शॉपां आहा, लोकांक भाडे फारीक करूंक जाय. हळदोना कोळमावाडो जुवा खाजणार थळाव्यांनी बंदारे बांदल्यात. 7 म्हयने जाले आमी त्रास काडटा हांगासर. आमच्यो मानश्यो सारक्यो जावनी लोकांची शेतां वाचोनी. ह्यो मानश्यो व्हांवन वचोंक नाका, बऱ्यो आसोनी त्यो. आमकां एक चलोन वचोनी. बांयो पिड्यार जावंक नाका आमच्यो. कित्याक आमकां फकत आमी बांयचें उदक खाता. आमी तें टॅपाचें बी उदक खायना. आमी आमचें बांयचें उदक खाता.
ह्यो बांयो आमच्यो खाऱ्यो करून उडयल्यो. टोटल 80 बांयो ह्यो सगल्यो आमच्यो पाड केल्ल्यो हांवें आनी पाड केल्ल्यो. ओके, तर आमी हें सगळें चिंतून एक स्टेप घेवन ह्यो पळय आतां मानश्यो दिसतात तुमकां पळय ह्यो. ओके, ही आमी एक टीम वर्क करून गांवकार आमच्या वाड्या वयले आनी आमचे भुरगे सगळे मेळोन कितें करून आमी ह्यो मानश्यो सारक्यो केल्या विथ द हेल्प ऑफ ग्लेन टिकलो बाय गव्हर्मेंट. आमकां पयशे अजून पडोंक ना, पूण आमी हें काम केलें. आमच्या बोल्सांतले आमी पयशे मोडले फावो त्या टायमार. आमी मेंटेन दवरचें, कित्याक जाता ती आमी शेतां ही आहात पाड जालीं आनी शेतां उरलेलीं आहात ती शेतां आमी उंपूंक आतां स्टार्ट करची. कित्याक भायलो आतां तान येतले म्हणून भायलीं शेतां ही जातलीं म्हणून हें कांयच येना. आमच्या गोंयांत जायतेच आमचें बरें आहा आनी जाता ती शेतां आमी सगळीं उंपूंक आमी ट्राय करची आनी दुसऱ्यांकूय आमी फोर्स दिवचो कित्याक आमी शेतां करपाक हे मानसो बरी गोड जाल्यार लोकूय उंपूंक फुडें सरतलो आनी खोशी जातलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.